मोगाच्या भावन भयणो, आयज आमी आतांच आयकलां येशू वर्तमानांत जेजू आमकां दोन इमाज दिता, दोन आमकां उदाहरण दिवन सांगता आमी कितें आमचें मिसांव कितें जावंक जाय तें, आनी आमकां पृथ्वीचें मीठ आनी संवसाराचो उजवाड जावंक एक आपोवणें दिल्लें आसा. आनी आमी सगळीं जाणां मिठाची उपयोग कितें तो आमी जाणां. मीठ आमी जाणां आमच्या जेवणाक स्वाद घालता. जेवण कितेंय ना दी, कसलीय डीश जावं दी ती तरी तातूंत तरी मीठ ना जाल्यार आख्खे जेवणाक कांयच स्वाद येना. तर मिठाची आमी जाणां उपयोग कितें तो. तेच परी आनी कितें सांबाळून दवरूंक जाय जाल्यार तें प्रिजर्वेटीव कशें वता. मोगाच्या भावन भयणो, मीठ आदल्या काळार ग्रीस देशांत देखून मिठाक डिवायन म्हणटाले. तें बरें म्हत्वाचें आसलें, डिवायन म्हूण ते म्हणटाले. तेच परी आदल्या काळार रोमा शारांत देखून सिपायांक तांचो पगार देखून मिठान जातालो. तर मिठाक इतलें मीठ इतलें म्हत्वाचें आसलें की आज जेजू आमकां मिठाचोच उदाहरण दिवन आमकांय दुसऱ्यांक मीठ जावंक आपयता. कित्याक एक मिठाक जायती क्वॉलिटीज आसात. एक भशेन आमी जाणा तें जेवणाक स्वाद दिता घडये खरें. तेच परीन आमी पळयता जायते फावटी आमी म्हणटात न्हू, कितें आमचे पांय सुजले वो कितें जालें जाल्यार आमकां मिठाच्या उदकांत घालून दवरूंक तें आमकां सांगता. पेकोवणीचोय ताका जायतो क्वॉलिटीज आसात, गूण आसात. मोगाच्या भावन भयणो, आयज आमकां जेजू हेंच करूंक आपयता, मीठ जावंक आपयता. तेच परी आनीक एक इमाज दिल्या ती म्हणटा ती उजवाड, दुसऱ्यांक उजवाड जावंक. आनी आमी जाणा उजवाड खूंय काडूंक आसा जाल्यार आमकां कितें पळोवंक जाय जाल्यार उजवाड जायोच. काळोखांत आमकां कांयच दिसूंक येना. आनी ताकाच लागून दुसऱ्यांक जीं लोक काळोखांत आसात तांकां उजवाड जावंक आमकां आपयल्लीं आसात. आनी कशी हेंच करता आसतना न्हू म्हाका ही एक काणी उगडास येता. एक दीस न्हू एक धाकटो भुरगो आपल्या घराच्या भायर रावून एक उंचयल्या माळयेर जनेलांतल्यान आरशांतल्यान तो एक आरसो घेवन सुर्याची किरणाची रेज न्हू ते जनेलांतल्यान तो भितर घालतालो, ते रिफ्लेक्शन. आनी अशेंच घालता आसतना एक मनीस ताका पळयता आनी म्हणटा, तूं हें कित्याक करता? आनी तो भुरगो म्हणटा, हांव हें करता कित्याक त्या जनेलांत त्या रुमांत म्हजो एक धाकटो भाव आसा जो दुयेंत आसा आनी ताका सुर्याची किरणां मेळनात. ताका लागून हांव हें रिफ्लेक्शन घालतां. वय मोगाच्या भावन भयणो, आमकां दुसऱ्यांक आदाराची जावंक, दुसऱ्यांक उजवाड जावंक आपयल्लीं आसात. हे घडये काणयेंत भुरगो आपले आरसो घेवन करतालो आसलो, पूण आमकां आमच्या जिवितांतल्यान उजवाड जावंक आपयल्लीं आसात. आमी दोन शिकवण्यो आयच्या ह्या वाचमांतल्यान घेवया. पयलें म्हणल्यार मोगाच्या भावन भयणो, आमकां हें मीठ आनी उजवाड जावंक आपयल्यांत तातूंतल्यान आमकां जेजू एक भावार्थाचें गोंय जावंक आपयता. आनी भावार्थाचें गोंय कसलें? आमी आमचे पयले क्रिस्तांव जे आसले ते भशेन आमकां जावंक आपयता. पयलें म्हणल्यार ते पयले क्रिस्तांव दुसऱ्यांची काळजी घेताले. आपल्या भावा भयणांक जीं कुश्टांत आसात तांकां ते आदाराक पावताले. तेच भशेन आमकां हें काळजी घेवंक आपयल्लीं आसात. दुसरें म्हणल्यार बोडान जेजूक परगटूंक, भियेनासतना जेजूक परगटूंक आमकां आपयल्लीं आसात. आनी हे आदले क्रिस्तांव, पयले क्रिस्तांव जे जाले, क्रिस्ताच्या पाटलाव जे जाले, तेय हेंच करताले. तिसरें म्हणल्यार मोगाच्या भावन भयणो, दुसऱ्यां लागीं आपले गूण जे आसात ते वांटून, गुणूच न्हू आपल्या लागीं वस्तू जे आसात ते वांटून. आमी पयलीं क्रिस्ती सभा पळयत जाल्यार ती आपल्या लागीं कितें आसा दुसऱ्यांक कोणाक कितें उणें जाता तांकां वचोन ते आदाराक पावप, तांकां दिवप, तांचे लागीं आपलें कितें जें आसा तें शॅर करप. अशें करून आमकां दुसऱ्यांक उजवाड आनी मीठ जावंक आपयल्लीं आसात मोगाच्या भावन भयणो. आनी चवथें म्हणल्यार म्हत्वाचें म्हणल्यार मागणें करून. एकल्यानूच न्हय पूण सगळें सांगाता मागणें करून आनी आख्खे समाजांत पवित्रताय वाडोवंक आमकां आपयल्लीं आसात. मोगाच्या भावन भयणो, ही जावन आसा पयलींची शिकवण. दुसरी म्हणल्यार आमकां जण एकल्याक एक जबाबदारी दिल्ली आसा. ती जबाबदारी पाडून
आमी जावन आसा क्रिस्ताची फाटलावदारां क्रिस्ताचे आमी गोवाय आमकां कितें जबाबदारी दिल्या ती आमी पाळूंक आमकां आपयल्लीं आसात. आमी मिठा भाशेन तरी आमची कारसाण तरी आमी विबाडली जाल्यार आमकां कांयच उपयोग ना. आमकां एक कार्य दिल्लें आसा तें आमी कार्य मुखार व्हरूंक आमकां देवान जेजू शिकयता. तर म्हाज्या भावान भयणो ह्याच वाचपाचें नियाळ करता आसतना जेजूच्या उतराचें नियाळ करता आसतना आमी देवा लागीं बोड मागुया. आमी दुसऱ्यांक दुसऱ्याच्या जिवितांत एक बरो स्वाद हाडूंक दुसऱ्याच्या जिवितांत काळूक आहा थंय उजवाड हाडूंक आमकां जेजूचें खरें गोंय जावंक देवा लागीं आमी मागुया.